परिभाव 350 रुपये परिभाव 350 रुपये परिभाव 350 रुपये परिभाव साजरी करता एक खेपेक आणि मूर्ती मंदिराचे हे केल्यार 25 वर्सां जाली आणि तशें करून गेल्यार सगळे लोक जे आसा हे बरे भशेन एकमेकाक सहाय्य करून सगळ्याक वावुरता बरें सजयल्लें आसा सगळें हें आणि एक आनंदाचें वातावरण ह्या 8-10 दिसांक चालूच आसा आणि पालखेच्या दिसांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणटा तशीं भजनां हें तें आणि इतले मजेन भुरगे आसा जी जागरणां मारता दिंडी हें आसा तरी कोणाक तेजें कांय हें ना खाण पाण सगळें विसरलेले आसा लोक सगळे आणि हो एक बरोच हें जावन पडला आतां जात्राच कशी आणि अशी दारान पालखी येवप म्हणल्यार सौभाग्याचें आमचें सगळ्यांचें हें जीवन त्यामुळे एकदम आनीक फुलून येता मन जे बरेच गोष्टी आसतल्यो त्यो काही 4 जाण आनीक गोष्टी बाकीचे सांगताले देव बरें करूं व्हडल्या दबाज्यान आमी साडेकार सगळे मनयता आनी विविध प्रकारचे हांगा जो एंटरटेनमेंट आसा तोय बी करता हे उत्सवाक सगळीत हे चालत आयिल्लें आसा आनी पालखी काल सांजची भायर काडल्या उपरांत आज सांजे परती देवळान पावतली इतलो लोक सड्यार आसा आनी ह्या सगळ्या सड्याकारांक उत्सव मोठ्या दबाज्यान मनयता आसतना सगळ्या विविध गांवचे लोक येता जी हांगाच्यान चलयो भायर दिल्ल्यो आसा त्यो सगळ्यो चलयो हांगा येता उत्सवाक ह्या आनी आमचो उत्सव सगळ्या आख्ख्या गोंयभर पावल्लो आसा आनी असोच उत्सव फुडें पर्यंत चालू उरतलो आनी हे जे आमचे कमिटी जी आसा ही यंग कमिटी आसा हांकां अशेंच बरे उत्सव घडोवन हाडपाक बळ दिवचें आनी आमची सगळ्या साडेकारांची साथ त्या उत्सव कमिटीक आसतली आनी हे जे कोण हांगा वावरता तेंचें हांव अभिनंदन करता आनी सगळ्यांक आमचो लक्ष्मीनारायण देव बरे भशेन पावतलो अशें म्हणटा आज दुसरो दिवस पालखेचो काल आमी सांजची 2 पालखी भायर सरले मंदिरासून आज वाड्यार भोंवन आज उत्सवाचें वातावरण म्हणल्यार सगळ्या वाड्याचेर ज्या रुटान पालखी वयता त्या रुटान सगळ्याक आमची रांगोळी ज्या वाडेकारांनी सगळे प्रत्येकान आपल्या रांगोळी घालून सजावट करून पालखेची मोठ्या दबाज्यान स्वागत करता आज सांजे म्हाका दिसता 11:30 ही पालखी आमच्या मंदिरात पावतली आरती प्रसाद जातलो आनी ती सांगता जातली